साळ न्हय केळशी दर्याक मेळटा त्या सुवातेर म्हळ्यार बेतूल वाठारांत आडकून उरिल्ली बोट बेगोबेग काडची हे विशींचे निवेदन पत्र केळशी पंचायतीचो सरपंच डिक्सन वाझ हांणी पंचायत वांगड्या सयत अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी रमेश गांवकर हांकां सादर केले। हाचेर बेगोबेग कारवाय जातली अशें आश्वासन जिल्लो अधिकाऱ्यान दिलें। तशेंच आमदार वेंजी वेगसान थळाव्या समस्यांचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप सरपंच डिक्सन वाझान केलो। As the main, the additional collector is also the disaster management head. आणि आमकां एक हांवें तुमकां दाखयला आनी तुमकां सगळ्यांक हांवें फॉवर्डूय केल्लो. सो वी हॅव गिवन वन मेमोरेंडम टू द कलेक्टर आनी आमी ताका फोटोय अटॅच केले. ही बोट ही एक बोट आहा जी बेतलान आमी हाडीन आहा मोबोरान बेतूल आनी इट इज इन द पाथ ऑफ द चॅनल. आणि म्हाका दिसता आयकले ते पण फिशरमॅनांनी की ONGC पार्ट ऑफ ONGC सम स्टडी ऑर डुईंग सम एक्टिविटीज बीन देर फॉर सम टायम. आणि ही बोट हांगा टिल्ट जाता एक सायडीन आनी वेदराची ती कितें जावपाक शकता जाल्यार हांवें इमिडियटली हांगले अलॉंग विथ आवर पॉयंट्स आयरिस पसायना वी केम हियर एंड मेट द कलेक्टर आनी ताका सांगलां डिजास्टर जावचे पयले तुमी हेल्प कराय. दे हॅव कॉपरेटेड तुमी 2 दीस पयलीं आसतले वॉटर आयसीड आखे येवन आमगे वेळेर. And we are the victim because आमगेली पहिली बीच मेळटा सगळे रिवर्स जाला ती वचून आतां हे मेशिनरी घालून ते काडटाय कित्याक ते स्लायमी जाला आनी ऑप्शन ना त्या तर आनी तो काडनाय जाल्यार द होल बीच विल बी डिजास्टर फॉर ट्युरिस्ट. डिजास्टर मॅनेजमेंट यू टेक प्रिकॉशन अदरवायज ती तरी कितें जाली फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेलो ट्युरिजम कोस्टल बेल्ट it will affect the whole tourism. And immediately he will require and he will direct. Say our MLA is also not interested or he is not aware about this because कोणे कितें इतले जाता जाल्यार आमकां न्हंयच सो येता जाल्यार काल सांगला गेली वत गेलो रिवर्सल आमी सारके क्लीन करतले म्हणून आतां ते वताची खबर ना दोगांयनी कोण वत गेलो तेही खबर ना म्हण आमकां कोणे एक असिस्टंट दिला. नॉट दॅट वी आर नॉट केपेबल. सुद्दां कॉलेरा पॅन्डेमीक जालो लेगून आसा एंड इट वॉज अ बिग इश्यू. सो ऑल्सो आय हॅव कॉल्ड दीज अटेन्शन हेल्थ पेपटी लागून कोणे जावपाक जायना. तुम्ही प्रिकॉशनरी मेजर घेयाय. तुम्ही एक सफ्टर इन्स्पेक्शन घेयाय इधर ऑन जेटीज और ऑन दिस साइड और दैट साइड अलॉंग विथ द पंचायत.